तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया, नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाबसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्यां सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजें मुखामोळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आशिल्ल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. संवसाराचे सुरवेतावनूच आबेल आनी कायनाच्या जिविता मुखांतरच आमकां कळटा देवाक बऱ्या काळजान दिल्लें मानवता आनी खोट्या काळजान दिल्लें मानवना म्हूण. आयचे सुवार्तेंत जेजू आपल्या शिसांक आनी आमकांय सांगता, संवसाराचे देखी खातीर कितेंच करचें न्हय, बगार देवाक मानवचें तसलें करिजे म्हूण. सर्गींचो बाप दयाळ, मोगाळ आनी काकुळटीचो. तो सर्व जाणार. ताचे मुखार आमी येतना आमची खालती काळजां घेवन वचचें. आमचें उणेपण तो जाणा देखून आमी तें वळखून ताचे मुखार आमकांच खाली करिचें. आमचें मागणें आमी करचो उपास, कसलेंच बरें काम वा करणी ती हेरांक दाखोवंक आनी शाबासकी जोडूंक केल्ल्यांत कसलोच फायदो आमकां मेळचो ना. बगार देवाक मानवच्याक आमी केलें तर ताचो फायदो आनी फळ 100 वांट्यांनी देव आमकां दितलो. फेसबूक, वॉट्सॲप, इंस्टाग्रामांत स्टेटस अपडेट करचें आतां सदांचें जालां. आमी कितें करतांव, कितें करूंक आशेतांव, आमची अभिप्राय पसंदाय हेरांक कळोवंक आशेतांव. हाचे मुखांत्र आमी हेरांतावन प्रशंसा वा मेसवणी जोडूंक प्रयत्न करतांव. एके रितीन हांवें करचें सगळें पेल्या खातीर, म्हणजे पेल्यांची मेसवणी जोडूंक म्हणलें बरी दिसता. जें कितें हांव करतां वा दाखयतां ताका कोणी नापसंद वा नकारात्मक कमेंट केल्यार म्हाका अगत जाता. तें सोसूंक जायना. म्हळ्यार म्हाका म्हजींच उतरां, करण्यो, अभिप्राया वयर बरवचो ना. केवल होगळीक
मेसवणी मेळच्याक हांवें करची दाखोवनी म्हूण जालें. आयचे सुवार्तेंत आत्मी करण्या विशयांत जेजू शिकोवन दिता. तो पेल्याक दाखोवंक न्ही, भागार आमच्या वैयक्तीक पातयेनीन वैयक्तीक बरेपणाक आनी वाडावळीक करिजे आनी तें पळयल्लो सर्गींचो बाप आमकां आशिर्वादीत करतलो म्हणून जेजू आमकां शिकयता.